सगळी हांगा जमल्या कांय तेंपान म्हाका दिसता 6 म्हयने पयलीं मार्केट कितें आसलें आतां कितें जालां हो चेंज घडोवन हाडला हेजो शिवाचो वांटो वयता आमच्या आमदाराक ह्या 5 म्हयन्यान सदांच म्हाका फोन येतालो सकाळीं 8 काम खंय पावला केन्ना जातले ते मोटिवेशन खंय तरी चालूच उरलें म्हणून आमी टार्गेट दवरलो म्हाका दिसता 15 मे सारकें 15 मे आणि 4 तारखेक फेस्ताच्या निमतान आमी फेस्ताच्या निमतान हें इनॉग्रेट करता खरेंच काळजांका देव बरें करूं आमदाराक कित्याक इतलें बरें मार्केट हें घडोवन हाडपाक म्हाका उगडास आहा की जेन्ना हांव त्या रावसाचो आसतना थोड्यांक खबर आसतलें हांगा रापणी आनी मोगे म्हणचें कितें पळय तें इन्स्टाग्रामाचेर झोपड्यांचो हो म्हणजे म्हाज्या पांयचो आनी एक इस्तेतकाराची रापण जेन्ना 2 रापणी म्हातारी एक 8:30 शाळा जाली रापण आनी दुसरी एक 10 म्हणून चिंता 10 वरांचेर रापण सकाळचें नुस्तें जें पडटा पळय तें माय म्हापशां वयताली आनी सांगे देनपाचें जें 10 वरांचेर जें पडटा तें मागीर हांव गांवराड्या सुटया हांवूच न्हू खूब जाण लोक गांव सुटया माथ्यार घेवन हांगासर येताले तेन्ना बोर्ड आसलो 2च मार्केटांत आनी आमी त्या मार्केटान हांगासर हाडप आनी थोडो लोक जाण आसलो पेलेग्रीन इस्कोलीन ही बेडणी आसली जानुलेमा ही बेडणी आसली ते पाटले घेतले म्हणून ते घेवन वयताले हांगासर आमी भायर येतालो हांगासर खोशी भोगतात कोणें तरी मायकल लोबोन हांगासर मदत दवरली चड व्हडलें म्हणटा तें काम नेवलान सुदेशान खूब काम केलें कालांगूट अख्ख्या संवसाराक फामाद आसा तुमकां खबर आसा आनी सदांच आमी चिंतले आमकां बरें मार्केट जाय म्हणून आनी आयज खरेंच पळोवंक बरें दिसता आमचो बाब सुदेशान आनी आमचे बाब नेवलान खान मारलो हें काम फुडें व्हरपाक आमच्या आमदाराच्या आदारान आनी आमच्या पंचायतीच्या आदारान आनी खरेंच तेंच्यांनी दीस आनी रात काम करून इतलें सोबीत आनी सुंदर मार्केट आमकां केलें आमच्या पोंडकार पावून तशेंच धाकणे कोपेर घातलें आनी इतलें बरें कोपेर पावना देवान तांचेर आपली सगळो बेसांव घालची बामणे बरें रेडी पणजे दिवं बरें फुटबॉल आमकां बऱ्यान बरें मार्केट करून दिता कित्याक सदांच आमी ह्या मार्केटान कितें किडे पासून वयर सरताले सारकें आनी धूळ पासून आमकां मेळनासलें कितें जालें जाल्यार आमकां कितें करून फाटलो दवरूं कितें करून पासून हें करूंक जायनासलें पडलें सारकें किड्यान हें मार्केट जालेलें तेन्ना आमी बाबा सांगलें आमकां बरें मार्केट करून दी म्हणून आनी बरें मार्केट करून दिलां म्हणून चडान चड आमी देव बरें करूं म्हणटा आज मायकलान जे उतर करून गेले आपूण हे कलांगूट ब्युटी करून दाखयतलो क्वीन ऑफ कलांगूट करून दाखयतलो म्हणून तेणें आपलें क्वीन ऑफ कलांगूट केलें आज तेणें भागांचें पद ते सिक्युरिटीचें पद वर्गाचें पद ते नागे वायफाडेचें पद सगळें तेणें आज आमचे नागे म्हणटा ते न्यू कलांगूट अशें ते गांवगूट तेणें दाखोवन दिला सरपंच आनी आमच्या मायकल लोबोन सरान इतलें बरें बांदून दिलां तें आमी आमचें घरकाय सांबाळ्ळें सगळें आमच्या घरांकय आमी नितळ करता तशें आमी आमचें मार्केट नितळ केलें फिश मार्केट भरपूर फेमस मार्केट जालां आमच्या गांवकार आनी दुसरे नेबरिंग विलेजीस आसले कानोयचे सालिगांवचे आरपोडाचे सगळे लोक हिंगा येता कित्याक येता कित्याक फ्रेश फीश हिंगा मेळटा आमच्या गांवांत खूब जाण नुस्तेकार जे आहा तेंचे दादले राती भायर वयता नुस्तें धरता आनी सकाळीं नुस्तेकारांक फ्रेश फीश सगळें आमकां हिंगा दिता पयलें हिंगा पयलें आमची परिस्थिती आसलेले हांव येयलो तुमी पासून तुमी नुस्तेकार येयले आनी सांगलेले विथ रिगार्ड्स टू द फॅन्स सामके नासले लायट सगळें नासलें तुमची ड्रेनेज सगळें चोक जाल्लें आनी खूब गरमी जातालें हिंगा नो प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम आनी हांव नको तुमी 2 years बॅक तुमी चिंता केन्ना तुमी आमकां एक चान्स दिला टू बी इन द पंचायत चॉकलेट न्यू विथ द हेल्प ऑफ द MLA यू हॅव गिवन अस अ चान्स आनी आमी तेन्ना घराघरांनी हांव नको तुमचें अजुनूय आहा जाल्यार ताकते बुकां वाटलेले ते म्हणजे मॅनिफेस्टो मायकलान पासून वाटलेले आनी आमी पासून वाटलेले आनी तूं बुक चॅक कर आनी तूं पळय हिंगा एक पॉयंट आसले आमी ते बेश्टे छापून दिना वॉट एवर वी हॅव रिटर्न वी वील डू दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू We should walk in the shadow of the Holy Cross Chapel and He should bless us.
आयज आमी हें पळय काम केलां कॉपेलाचें आनी मार्केटाचें तें आमी तुमकां कोमोडकारांक सगल्यांक तुमच्या नांवान तुमच्या बरेपणान केलां. आयज आमी थँक्यू म्हणटा पयले सुवातेर आमची कमिटी आहा ती आनी पाद्रीगाराक जे आमकां हें काम करून दिलें म्हणून कॉपेलाचें. जी ट्रॅफिक सेल आहा सगळी एक कडेन येवपाक जाय. फिश मार्केट हिंगाच उरतलें, हें तुमी सांबाळपाक जाय. सारकें उलयलां हांव? फिश मार्केट म्हाका दिसता येद्देशें आमकां पुरो, हेजे करून व्हडलें नाका. आनी फिश मार्केट हिंगासरूच उरपाक जाय. बाब एंटनी मिनेजीस आहा हिंगा, सगळे पंचायतीचे वांगडी आहा, शॉन आहा, फ्रांसीस आहा, तुज्या सगळ्या कडेन मागता हांव तुमी रेजोल्युशन घेयात आनी दवरात की मार्केट विल नॉट शिफ्ट एनीवेअर आनी खंयसरूच वयचें ना. फिश मार्केट हिंगाच उरतलें, तेज्या वांगडा तो वेजिटेबल मार्केट आनी फ्रूट मार्केट हिंगाच आसतलें. कित्याक हो आदलो जागो. ह्या आदल्यांनी म्हाका दिसता पुर्वजांनी तुमच्या सगळ्या पुर्वजांनी हो स्टार्ट केल्लो धाकटो लागलो आसतलो, आतां मातसो बरो जाला, आतां सुदारप जाला. हें अशेंच दवरपाक जाय आनी अशें दवरतना सगळ्यांक व्हडलो तेंको सगळ्यांनी तुमी दिवपाक जाय. पंचायत तुमकां हेल्प करतली, 2 मनीस 3 मनीस 4 मनीस जाय दितले तुमकां एवरीडे झाडू मारपाक क्लीन करपाक. पूण जागो लीपेज दवरपाक क्लीन करपाक तुमी तुमचे कॉपरेशन जाय. जी बॉक्सां म्हाका दिसता एक 2-3 दिसां पयलीं थोड्या जाणांक बॉक्सां मेवल्या ती फिश घालपाची. आनी कितलीं जाणां उरल्या तितल्यांकूय दितले आमी. कितलीं जाणां उरल्या तेणी लिस्ट काडून हेजे कडेन दिवपाचें, बाब सुदेशा कडेन. कितलीं आनी बॉक्सां जाय सिस्टमॅटीक जावनी तें. जे आयज आमी काम हातीन घेतलां तें सिस्टमॅटीक जावनी. कित्याक हिंगासर कोमोडचेच लोक नुस्तें व्हरोंक येना. म्हाका दिसता आरपोरा नागवा आमचे पर्रीचे लोक पासून येता, कानोयकार येता, सालिगांवचे लोक येता, थोडे जाण गिरीचे पासून लोक हिंगासर नुस्तें व्हरोंक येता, कित्याक हिंगा फ्रेश नुस्तें मेवता.